गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयचो व्हिडिओ जो आसा तो एकदम सामको सकाळीच असो स्टार्ट केल्लो आसा. सकाळ फुडेंच म्हळ्यार असो सामकें बेगीन बी जालें ना. तुम्ही भायर जे आसा ना तें पळोवपाक शकता, वत बी सगळें येयलां. तर आतां जो आसा पळय तो टायम जालो 8:15 आनीक व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें आतां इतले बेगीन असो म्हळ्यार म्हाज्या हिसपान इतले बेगीन असो स्टार्ट केल्लो आसा. तर 8:15 जाल्यां आतां सकाळ फुडें. आनी ब्रेकफास्ट बी जो आसा पळय तो अजून कांय केलो ना. रेडी केला ब्रेकफास्ट बी जो आसा तो, बट अजून केलो ना ब्रेकफास्ट. सो हो आसा भितर बाये फुड्यान. काल आशिल्ली अंगारिका संकश्टी. काल हांवें व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट केलो ना. म्हळ्यार हेका लागून काल सगळे उपास हे ते गडबड बिडबड रातची रांदप बिंदप ताका लागून व्हिडिओ आनी शूट जो आसा पळय तो कांय केलो ना. सो काल आशिल्ली अंगारिका आनी जेवणाचो टायम जो आसा पळय तो 10:15 समथींग कितें तरी आशिल्लो. सो आमकां जेवपाक जें आसा पळय तें लेट जालें. मागीर सगळें घरान निवळ हें तें म्हळ्यार लेट जालो न्हिदपाक. राती म्हाका दिसता म्हळ्यार अशें ना की रुमान गेल्यार बेडार पडटनाच म्हाका जर कशी न्हीद येयत ना. सो मातसो टायम वयता आनी मागीर मोबायल घेतलो मागीर टायम थंयच वयता. अशें करून न्हिदपाकच आय थिंक म्हाका 1:30 कितलें तरी जालें. सो मागीर सकाळ फुडें बी उठप लेट जालें म्हणून ब्रेकफास्ट बी लेट आयज आमगेर. ना एक्चुली आमकां इतलोच टायम जाता 8:30 8:15 असोच जाता ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो करपाक. आनी ब्रेकफास्टाक बी जें आसा पळय तें हांवें आयज कांय अशें व्हडलें हें करूं ना. दाखयता तुमकां कितें केलां तें ब्रेकफास्ट. सो हांगासर न्ही च्या करपाक दवरल्या, ब्लॅक टी. आमगे सकाळ फुडें ब्लॅक टीच आसता. दूद आशिल्लें तापयलां. अशें ना की दूद ना म्हणून ब्लॅक टी, दूद आसा बट आमगेर न्ही मोस्टली सकाळ फुडें ब्लॅक टी जी आसता पळय न्ही तीच करता आमी. सो ब्लॅक टी आनी हांगासर स्लायस ब्रेड जे आसा पळय तें गरम करपाक दवरलां. बाय आनी हो दोगांय भितर कितें करतात नाटक. आनी न्ही सकाळ फुडें न्ही अशें करून हांगच्यान न्ही बरें वत येता विंडोंतल्यान किचनाक. आनी त्या सायडीच्या हॉलांकूय विंडो आसा न्ही थंयच्यान बी भितर न्ही सकाळ फुडें बरें वत येता अशें करून. ह्या म्हयन्याक अशें ह्या सिजनाक गरमेच्या. सो आयज आमगेर ब्रेकफास्टाक स्लायस ब्रेड जे आसा पळय न्ही तें हेका म्हाका न्ही येता थोडेंशें आसा. आनी चटणी केल्या, ग्रीन चटणी. सो पुदिना नाशिल्लो, फक्त कोरिएंडर जी आसा पळय न्ही ती घालून केल्या. सो ही ग्रीन चटणी आसा. आनी हें राती केल्लें जेवण, खीर केल्ली इल्लीशी केल्ली ती बीन तशीच आसा. आनी हे हांगासर खतखतें केल्लें, दाळ केल्ली, शीत शेपूची भाजी तें सगळें आसा जेवण. सो आयज म्हाका जेवणाक जें आसा पळय न्ही तें टेंशन ना. सो ब्रेकफास्टूय बी ताका लागून हांवें असो लायट असो इजी असो दवरला. सो जेवण जें आसा पळय न्ही तें आसा सगळें. आनीक बाय न्हिदेक रडटा, न्हिदोवपा जाय ताका आतां. सो जेवण जें आसा पळय तें आसा सगळें. शीतच करपाचें आयज जें आसा पळय हांव फक्त शीत करतलें. कित्याक की दाळ आसा, खतखतें आसा, गोडशें आसा, शेपूची भाजी आसा, त्या परस निरपणस फ्राय केल्लो राती तो आसा, सगळें आसा. सो म्हटलें आयज आनी अशें करून कांय करपा नाका. नॉनवेजूय आसा. पयर संडेक आमगे न्ही चिकन बिरयानी केल्ली. आय थिंक तुमकां सांगलें हांवें. सो हय सांगलें तुमकां हांवें व्हिडिओ लास्ट व्हिडिओ. सो ती चिकन बिरयानी जी आसा पळय तिवूय आसा, तेजी ग्रेवी आसा, सगळें आसा. सो हो हेका दितलें हांव ती चिकन बिरयानी आसा ती गरम करून. आनी म्हाका वेज चलता, म्हाका नॉन वेज जाय तशें म्हणना. सो हितूनच आयज जो आसा पळय तो जुगाड करतलो. कित्याक की फाल्यां बी म्हणून तशेंच दवरलें जाल्यार मागीर न्ही तें फ्रिजान तशेंच पडून रावता. आयज अशें आतां नुस्तें घेतलें कितें केलें न्ही ती बिरयानी तशी उरतली आनी वेजूय जें आसा पळय तें फ्रिजान मागीर तशें उरता फाटल्यान पडून. मागीर 2 दीस जाल्यार 3 दीस जाल्यार म्हणटा आनी भायर उडयता. आनी जेवणाची क्वॉन्टिटी तुमी पळयल्यात कितली उरल्या ती. बेश्टें कित्याक वेस्ट करपा जाय न्हू ताका लागून. आनी अशें ना की आमकां सगळें ताजें जाय आयज करून आयजूच जेवपाक जाय अशें ना. जें कितें उरता पळय न्हू तें आमी नेक्स्ट डे जें आसा पळय तें युटिलायज करता. शेळें बीन खाता, आमकां तशें कांयच ना. सो वेस्ट करचे परस खावन हें करप, सोंपोवप. आनी अशें बी ना की म्हाजे कडेन तितलीच क्वॉन्टिटी आयच्या दिसा पुरतीच जाता अशें ना. म्हाजे कडेन सदांच एक्स्ट्रा जाता. सो मागीर तें कितें भायर उडयतलें डेली अशें म्हणून आमी दवरून खातात. तर आतां न्ही हेका हांवें स्लायस ब्रेड गरम केल्या आनी चटणी केल्या ती खातलो तो. आनी म्हाका न्ही टोस्ट आसा, हांव टोस्ट खातलें.
आमगेर एक्चुअली अशें करून टोस्ट बीस जे आसा पळय तो ब्रेकफास्टाक आसत ना. बट हांव कितें करता जाणा, ते टोस्ट बी जे आसा पळय न्हू ते एमरजंसी म्हणून अशें केन्नाय बरें ना जाता, कितें लेट जाता उठपाक अशें म्हणून हांव एक पॅकेट जें आसा पळय तें हाडून दवरता. आतां तें हाडल्यारूच 10 दीस सुमार जाले, 10-15 दीस सुमार. सो म्हटलें खावन सोंपोवया अशें म्हणून. एका म्हटलें तूं स्लायस ब्रेड आसा तें खा, हांव टोस्ट खाता अशें म्हणून. मागीर तें तशेंच उरता, खूब दीस जाता न्ही तेका, मागीर तें खावपाक पळयना आनी तेंचो टेस्ट बी बरो लागना. मागीर एक परत जें आसा पळय न्हू वयतलें पळय मार्केटांक तेन्ना परत एक जें आसा पळय तें हाडून दवरतलें फॉर एमरजंसी म्हणून हांव हाडून दवरता तशें करून. सो म्हटलें हेका आयज आनी कांय करपाक नाका, लेट बी जाल्यार उठपाक सुसेगाद करया अशें म्हणून. सो आतां फक्त बायेचो ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो रेडी करतलें हांव आनी मागीर ताका खावयतलें. पळयता तें पयलीं न्हिदतलें, कित्याक तें आयज बेगीन 5:15 उठलेलें. न्हिदोच ना मोदी, तें खेळत आसा तेन्ना साकून. सो तें आतां न्हिदता. सो ताका उदक फीड घातलेली 6:15 7:30 समथींग. सो तें आतां न्हिदतलें. सो ताका न्हिदयता, ब्रेकफास्ट करून घेता आनी मागीर पळोवया आयज एक्स्ट्राची कामां बिमां कितें आसा ती करून काडटलें म्हणून. पळोवया कशें कितें तें मागीर तुमच्या वांगडा शेअर करता. ओके, सो चलो मेळटा मागीर. सो जालें म्हाजें किचनांतलें काम जें आसा पळय न्हू तें. बाय बी उठलें, बायक ब्रेकफास्ट आनी ह्यो पळयात हांगासर मिरसांग्यो. हे पळयात हांगासर ब्रेकफास्ट करता आनी हांवें प्रिमिक्स बी केला, सगळें दाखयता तुमकां. पयलीं मिरसांग्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो भायर व्हरता, सुकोवपाक दवरिता. बऱ्योच ना मिरसांग्यो अश्यो. हेणें हाडलेलें एक पॅकेट पयर बागायतदारांतल्यान, म्हणल्यार बऱ्यो अश्यो तितल्यो तांबड्यो अश्यो बीन ना. काळ्यो अश्यो जाल्या. म्हाका दिसता पोरूच्यो आसतल्यो ह्यो. सो हो न्ही पयर एक दीस बागायतदारान गेल्लो, फाटल्या दिसान असोच कितें तरी हाडपाक सांगलें हांवें. सो ताका लागून तेन्ना हांवें हेका म्हटलेलें मिरसांग्यो येयल्या जाल्यार पळय बागायतदारान अशें म्हणून. एक्चुली न्ही मिरसांग्यो बी ज्यो आसा पळय त्यो भायर बऱ्यो मेळटा, बट हाका हांवें त्या दिसा म्हटलें तूं वयता न्ही आयल्या जाल्यार पळय अशें म्हणून. सो कसल्योच मिरसांग्यो नाशिल्ल्यो खंय चपट्यो जावं गांवठी बी मिरसांग्यो ह्योच आशिल्ल्यो बेडगी मिरसांग. सो तो हो एक पॅकेट घेतला न्ही पाव किल्लाचें 125 रुपीज पाव किलो, म्हणल्यार 250 500 रुपीज किलो जाले. आतां हाडलेले, केन्ना हाडलेले रे तुवें हें पॅकेट? 15-20 दीस जाले. म्हयनो जालो आसतलो म्हणटा गो. ते पॅकेट न्ही हांवें तशेंच दवरलेले, कित्याक त्यो हाडले तेन्नाच हांवें पळयल्यो काळ्यो अश्यो आशिल्ल्यो आनी सामक्यो मोव अशें हे अशें पिशवी अशी पातळ आनी बावट अश्यो. सो हांवें तशेंच दवरलेल्यो. आतां म्हटल्यार हाडल्यार भायर काय उडोवपाक शकना न्ही म्हणून वताक घालता आनी मातशें सुकून काडटा. आयज फाल्यां 2 दीस म्हळ्यार हें जातल्यो त्यो. आयजच पॅकेट जें आसा पळय तें फोडलां, वताक दवरिता. आनी मिरसांग्यो ज्यो आसा पळय त्यो अश्यो करून विकली मार्केट लागता पळय थंयच बऱ्यो मेळटा. परची संडेक न्ही मा गेल्ली खंय सांवड्ड्या, बट मा म्हणटाली ते गांवठी बट्टण येता पळय ते बी नाशिल्ले म्हणून मार्केटान. बेडगी मिरसांग्यो ते चपटे लांबेले तसल्योच आसा म्हणून म्हारग न्हू म्हणून मिरसांग्यो. बेश्टी ज्यो गांवठी न्ही बेश्टे बट्टण आहा पळय ते कितें 800 काय 900 रुपया कितें किलो खंय 900 दिसता. मागीर चपटे मिरसांग्यो 250 रुपया किलो अशें म्हणून मा म्हणटाली. मान हाडल्या खंय तिका मसाल्याची ऑर्डर आसा ताका लागून ती घेवन येयली म्हळ्यार करपाक लागून. परचे संडेक हाडलेले तिणें. परचे म्हळ्यार जालें आयज कितें बुधवार न्ही, पयर संडेक. आतां म्हाकाय बी पोव जाय. मिरसांग्यो बी जे कितें आसा पळय ते न्ही सगळें मास पळयता त्यो तीच हाडटा. म्हाका मिरसांग आमटाण सुकी कोथमीर सगळें घेवपाक जाय पावसाक पुरामेज असो म्हणून. म्हाका चड लागना बट स्टील घेवपाक जाय. घेवन दवरलें की बरें जाता न्ही, कटकट आसना ताका लागून. सो चलो ह्यो आतां भायर वताक दवरया सुकोवपाक. भायर वत आसा, मदीं वत येता मदीं दमटी येता, मदीं वत येता मदीं दमटी येता. आतां पळय आतां बरें वत आसा. आतां हांव जेन्ना भायर येयल्लें पळय सूप घेवन तेन्ना दमटी आशिल्ली. आतां न्ही अशें दमटातलें अशेंच वत, बट येता पळय तेंच रखरखीत येता. सो ह्यो आतां दवरून घेता. एक्चुली न्ही गाडयेर बीन हांगा येतालें तेजेर दवरिल्यार बरें जातलें, म्हळ्यार खुर्ची दवरून दवरपाक पडटा. सो दवरिता हांव भायर. पयर हांवें तशेंच करून आमटाण जी आसा पळय ती सुकोवन काडलेली. आयज मिरसांग्यो मागीर कितें हाडटा तें बी सुकोवपाक जाय न्ही. मा कडेन हें केलें न्ही मा बरें करता, सामकी सुकोवन देठ बीठ काडून सगळें करून दिता. व्हडलें टेंशन आसना. हांवें घेतलें की म्हाका सगळें करपाक पडटा. पयर आमटाणीचें एक पॅकेट आनी मिरसांग्याचें एक पॅकेट हाडलेलें हाणें. सो ती आमटाण बी मागीर म्हाका सगळें निवळ करून सुकोवपाक पडलें. आनी बाये फुडें हें सगळें बारीक बारीक कामां बी जायना. अशें करून खुर्ची दवरता आनी तेचेर सूप दवरिता. बरें जाता. थोड्योश्योच आसा न्ही त्यो.
नाजाल्यार हांव वयर टॅरसीर घालता, मागीर पिशवी घालता आनी वयर टॅरसीर दवरिता, बरें सुकून येता पिशवेचेर. सो पळोवया वत केन्ना म्हणल्यार आसा तें. केन्ना म्हणल्यार म्हणपाचीच फुरसत गेली पळय, गेलें वत. दमटी जाली अशीच जाता, दमटी जाता मदीं बरें वत येता. कितली दमटी जाली पळय, भायर वतूच ना दाखयता शेप्यार. काय बरें वत आशिल्लें न्ही, आतां सामकी दमटी जाली. अशेंच जाता, मदीं दमटी मदीं वत अशें जाता. पण वयर पावसान काळोख करुना, क्लीन आसा, अशेंच जाता. सो चलो, हेंचो बी ब्रेकफास्ट जालो. आनी हांवें न्ही हांगासर भायरचो सॅरेलॅकाचे प्रिमिक्स जे आसा पळय तें करपाक सगळें धुवन दवरलां. हें पळयात हांगासर. हांव न्ही हें भायर सुकयना चड, अशें वत आसल्यार सुद्दां. हेका लागून धुल्ल बसता, रस्त्यार न्ही आमचें सामकें घर. आनी अशें करून कावळे बिवळे भोंवता, तोंड बीड मारलें जाल्यार अशें म्हणून हांव भितरूच जें आसा पळय न्हू तें सुकयता फेना वऱ्यार. जालें अशें करून 1-2दा चाळून घेतलें न्ही बरें जाता, रोखडें सुकता. मागीर ते ड्राय रोस्ट करतात न्ही, हांवें सगळें तें करून घेतलें. जेवणाचो वावर ना न्ही, सो हें सगळें जें आसा पळय न्हू तें करून घेवपाचें. जालें रे तुमचें खावन पिवन? मातशें फेना वाऱ्याक जर दवरलें न्ही 30 to 40 मिनिट्स, रोखडेंच सुकून येता. पळया दोगांक काय घाला तुमगे शेनरी. रावतले ते, तूं घालता तर फॅन फास्ट करया. फॅननी सारको 5 दवरलो न्ही जाल्यारूच मातशें उगी रावता, नाल्यार तें गरम जाता, मागीर रडटलें. तेगेले टॉयस हाड. हाय पळय तूं. हां तें हाड, तेगेले भितर व्हेलें हांवें राती, सगळें बॉक्सां घालून दवरलां. हे जे स्ट्रोलर आसा पळय न्हू हो, हितून तें रावत ना, तो तेगेले हांकां शेरू आनी सगळ्यांक. न्ही रे बाबा, कशेंच रावना हितू भितर. स्ट्रोलरांक घातल्यार बेजारता, घातलेल्या भोंवडेयत राव म्हणटा, चलयत राव, थांबप ना अशें म्हणटा, रावना तितून. ताका लागून तो घेतलेलो इतलो पयशे दिवन सगळो वेस्ट. त्या रुमान आशिल्लो हाडून भायर दवरला, म्हळ्यार केन्ना केन्ना घालून मातशें ट्राय करया अशें म्हळ्यार खंय तें रावत ना. पळय आतां तें घेतलें आनी तोंडाक घालतलें. सो चलो, म्हाजे भितर कामां आसा थोडीशीं, तें करून घेता. हें प्रिमिक्स आनी थोडें कितें कितें आसा करपाचें. ना म्हटल्यार बी कामां आसताच न्ही. आयदनां बारीक ब्रेकफास्ट तेगेलें रेडी केलें, तें चुल्ला धुवपाचें, बाकी सगळें धुलें. हें पळयात हांगासर मिरसांगो बेडगी 250 ग्राम 125 रुपीज, म्हळ्यार 500 रुपीज kg. तुमकां बी घेतले जाल्यार अदमास. सो उदक दवरलां पिवपाक. शीत करपाक जाय तो आपूण बिरयानी खातलो हांव. म्हाजो हें रोस आसा खतखतें तेंच खातलें. आनी भाजी आसा तें पळय, खीर बी तापोवन हितून काडून दवरला. ओके, सो चलो, बाकीचें जें कितें आसा पळय ना तें बारीक सारीक सगळें करून घेता. आनी मागीर मुखाल्लें जें कितें आहा तें पळोवया कशें कितें जाता तें. ही दोगांय बसल्यात भायर. दमटी पयलें मरे मिरसांगे दवरुपाक, आनी कसली दमटी पळय. मातशें वत येयल्लें. चड असो टायम न्ही दमटी आसता, मातसो असो टायम हें येता, वत येता. बट वारो बरो मारता झमझमीत, गरमी जावपा न्ही भायर गेल्यार असो. सो चलो, टायम कितलो जालो? 10:20. आमगे पात्रां हांव हें करता. कितें करता गो? 5x दवरला. हय, कितें करता गो? एक्चुली न्ही हांव ऑनलायन पळयतालें, आशिल्लें बीन ऑनलायन हे अशें विकणे. ते कितें जाता तें तोंडाक घालता न्ही, तो पडटा बाबा, तो न्ही पडटा सकयल. मागीर एकदां सकयल पडलें की यूज करूंक मेळना, आनी खंयी वयता तेन्ना म्हणून प्रॉब्लम जाता. म्हणून अशें ताका आतां हांव हें करता, नेकलेस टायप. सो करून जालें की दाखयता. म्हाजे कडेन न्ही हें आशिल्लें ऑनलायन बी आसा हें असलें कितें कितें वरायटीज ऑफ, बट म्हटल्यार कळटा न्ही करपाक, आनी सगळें इतलें सगळो पसारो सामान आसा म्हाजे कडेन. सो म्हाजे कडेन न्ही अशें करून डिफरंट सायज, हे अशें करून ही सायज, ती हे सायज, मागीर हे अशें करून कलरींग मोटे, अशें करून भरपूर कितें कितें आसा. हे पळय डिफरंट शेप्साचे बीन अशें. मागीर हे पळय अशें, हे पळय दाखयता, हे पळय अशें खूब कितें कितें आसा. म्हणलें करुया अशें म्हणून, कळटा न्ही करपाक. आनी सगळें अशें करून हे सामान बीन आसा न्ही, हे पळय हे ब्लॅक कलरचे, करया अशें म्हटलें. कितें कितें आसा
सो हे जे सूत जे हातीन तुटना पळय तसले सूत घेतला. एक्चुली तास आशिल्लो बट तास म्हाजे कडेन बारीक आसा, मोठो ना, ताका लागून हें सगळें म्हाजो पसारो उक्तो केला. आनीकय आसा भितर सगळें कितें तरी. सो हें पळयात, हें सगळें जें आसा पळय तें पसारो काडलो म्हजो आनी म्हणलें करून घेवया अशें म्हणून. हें पळय हें रेडी केलां. हें पळय अशें तरेन पळोवया, मागीर दाखयता तुमकां एकदम जें आसा पळय तें रेडी जातकीर. आनी हें हांगासर म्हाजें सुकता. बाय. ओके, सो चला करून घेता आनी दाखयता मागीर कशें केला, कितें केला तो पॅटर्न. सो हें पळयात पसारो क्लोजिंग टायम जालें म्हाजें रेडी. हें पळय दाखय रे. सो कांयच करूना, सिंपल व्हायट हेजेर केलां. सो फिनिशींग उरलां म्हळ्यार ही जी सुतां आहा पळय ती कट करपाची उरलां. पळय असं करून प्रॉडक्ट जो आसा पळय तो रेडी. म्हणल्यार कशें खबर आहा, हांवें ताका क्लिप बीन अशें करून पीन लायता पळय ड्रेसाक लावपाक, तशें केलें ना. चडून न्ही, तें गळ्याक घालपाक मेळटा न्ही ही माळ. चेड्यांक बी जाल्यार अशें करून हांगासर पीन लावन ती शर्टाक पॉकेटां लायता न्ही रे, तशें करता. तशें करूं ना, हें डायरेक्ट अशें करून गळ्याक घालपाची आनी हें तेजें पॅसिफायर. सद्याक आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. आज के लिए बस इतना ही. ओके, सो हो सगळो पसारो जो आसा पळय न्हू म्हाजो तो आतां हांव काडून दवरिता आनी हेज्या वावराक लागता. ओके, हें पळयात हांगासर दोगांय. तें वयर कित्याक बांदलां, तें आतां ल्हान आसा हालता तें पळोवपाक. हें वयर घातलं पळय, लॉक केलां न्ही, काड तें. आनी हें पळय हांवें सांगूं ना, स्ट्रोलर जो आसा पळय न्हू आमचो यूजच जायना. तें रावत ना तितून घातलें म्हणून आमी पिरपिरता तें. हांव तें घालून घेवन बसलां. खंय गेलें की ना मातशें बऱ्या पडटा स्ट्रोलर व्हेलें जाल्यार, पण हें रावत ना स्ट्रोलर. आमकांच धर म्हणटा, मागीर तो स्ट्रोलर धरप आनी ताकाय धरप, दोनी जें आसा पळय तें करपा पडटा. आनी हें पळयात हांगासर म्हाजें काम. तें दोगांयनी शावर बी घेतलो, हांव एकलेंच उरलां. सो जें प्रिमिक्साक वॉश केल्लें पळय सगळें तें हांगासर ड्राय रोस्ट करता. मातशें सुकलें, फेना वाऱ्याकूय सुकयलें, भायर बी घालूं ना. हें पळयात हो हांगासर मँगो. सो आमच्या हांगासर नेबरान दिल्लो. बरें जाता तेंगे मोठे. हो एक आसा आनी हेज्या मोठो एक आसा. हो पळयात कितलो मोठो आसा आनी तेज्या मोठो आनी एक दिला. 2 दिल्ले मोठे सारके. सो तेंगेर जातात, सो तो दिला. हें हांगासर बायची खिचडी जी आसा पळय न्हू ताका फुगोवक घातला सगळें जें आसा पळय न्हू म्हाजें एट अ टायम काम चालू आसा. आनी भितर रुमाक बी क्लीन केलें सगळें. हायट बेडशीट्स बीन सगळी चेंज करपाचें आशिल्लें, तें सगळें करून सगळें काडलें. मशीन लावपाक जाय आतां. हें हांगासर पिवपाचें उदक, हें सगळें जेवण हांगासर. आनी हें कस्टर्ड केल्लें, कस्टर्ड न्ही हें फालुदा तें आसा. सो तें आतां हेका इल्लें दिता, हांव इल्लें पिता आनी बायेक न्हिदयता. हो न्हिदयतलो हो आसा न्ही. आनी बिरयानी काडल्या गरम करपाक. सगळें आतां गरम करपाचें आनी जेवपाचें. तें सारकें न्हावून बी जालें की ना मागीर हांव गरम करून घेतलें आनी मागीर सोमतीत जेवपाचें. आनी म्हाजी हालत पळय हांगासर कशी जाल्या ती, फुल्ल स्वेटींग एंड ऑल येवन. सो आतां जालें न्ही प्रिमिक्स तें हें आसा पळय तें चाळून घेता. गॅसाचेर आसा तें. आनीक मातशें थंड करपाक दवरिता. आनी जेवण बीन जें आसा पळय न्हू तें मागीर ग्रायंड करून घेतलें. आतांच करपाना, मातशें तें थंड जावपाक जाय बरें सारकें. गडबड करून उपयोग ना न्ही, मागीर ते गुटले गुटले अशें येता पावडराचे. आनी चडूय सामकें खूब टायम बी दवरुपाचें ना. मातशें थंड जालें की ना रोखडेंच हें करपाचें, नाजाल्यार तें मोव पडटा. मोव पडलें की ना मागीर पावडर बरो जायना तेजो, तशा तसोच उरता ताका लागून. सो हें करून घेता, मखनाय बी ड्राय रोस्ट करून घेता आनी हांव न्हावपाक वता. मागीर येवन जेवपाचें जें आसा पळय तें करता. ओके, सो चलात तर आयचो व्हिडिओ हांगासर सेंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.